ओडिशातल्या भुवनेश्वर हांगा कालच्यान अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचे आयोजन झाले। 3 दीस चलपी ह्या परिषदेचे उक्तावण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी झाले। ह्या परिषदेत नवे फौजदारी कायदे, दहशतवाद आणि नक्षलवाद हांगा आळो घालप, गुळी वखदांची तस्करी आडोवप ह्या सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या महत्वाच्या विषयाचेर भासाभास जावपाची आसा। ओडिशात भुवनेश्वर हांगा आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटो घेऊन मार्गदर्शन करतात। कालच्यान ह्या परिषदेक सुरुवात जाल्या। राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या ह्या परिषदेत वाटो घेवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच इच्छुक असतात। उजो पालोवपी आणि संकट निवारण सेवा संचालनालयाचो नवो इमारत प्रकल्प राज्याच्या हिता खातीर पूरक थारतलो। हो एक महत्वाचो प्रकल्प आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। पणजे सांतिनेज वाठारांत उजो पालोवपी दळाच्या नव्या इमारतीचे फीत कापून उक्तावण केल्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। फोंड्या लष्करी दळाच्या केंद्रात आयज जाल्ल्या पासिंग परेड कार्यावळीत 1771 अग्निवीरांनी वांटो घेतलो। प्रशिक्षण केंद्र सिग्नल 2 चे कमांडंट ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांच्या संचलनाची पळोवणी केली। ह्या अग्निवीरांनी 21 सप्तकाचे प्रशिक्षण पुराय करून आता तांकां भारतीय लष्करात आस्पावन घेवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। राज्य सरकाराच्या शेती संचालनालयान परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत 30 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगती मडगांवां शेती उत्पादक बायर सेलर कार्यावळीचे आयोजन केले। मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी पारंपारीक रिवाजाप्रमाणे ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, नगरसेविका दीपाली सावळ, शेती खात्याचे उपसंचालक किशोर भावे हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। देशभरात सध्या शिंयाचे ल्हार पातळ्ळा जाल्यार दुसरे वटेन बंगालच्या खाडीत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्या कारणान फेंगल नावाचे चक्रीवादळ तयार जाला। भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ले फेंगल चक्रीवादळ शेनवारा सांज मेरेन पुदुचेरीच्या दर्यादेगेचेर पावपाची शक्यताय आसा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत ह्या महिन्याच्या 25 तारखेमेरेन 70 वा तेपरस चढ पिराय आशिल्ल्या सुमार 14 लाख वडील नागरिकांक आयुष्मान वयवंदन कार्ड वितरीत केल्यात अशी माहिती भलायकी आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्या। काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीची बसका आज नवी दिल्लीत जाली। 3 विधानसभा वेंचणुकांत अपेक्षित यश ना मेळिल्ल्यान आणि चढ करून महाराष्ट्रात मेळिल्ल्या अपेक्षा उपरांत ही बसका गरजेची आशिल्ली अशें काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगले। युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू असलेले झूज थारोवपा खातीर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांणी सकारात्मक संकेत दिल्यात। नाटोन युद्धविरामा वेळार सीमांची राखण करपाची हमी दिवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। उत्तर प्रदेशातल्या संभलात भायल्या मनशाक प्रवेश घेवपाचेर बंदी घाल्या। ही बंदी 10 डिसेंबर मेरेन लागू आसतली। सामाजिक प्रतिनिधी आणि राजकीय फुडाऱ्यांच्या भेटेचेर लेगीत संभलच्या प्रवेशाचेर बंदी आसा।